नमस्कार. सीड डायरीच्या 13व्या भागात तुमकां सगळ्याक उर्बे भरीत येवकार. आमकां तुमचो अफाट मोग मेळटा. तुमची तोखणायेची 2 उतरां खरेंच आमची उर्बा वाडयता. तुमचो आशिर्वाद सदांच आमच्या माथ्यार आसचो. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. आज सीड डायरीत आमी घेवन आयल्यात बाय माया खरंगटी हाणें बरयल्ली कथा मेकळो स्वास. नागेश, फुडल्या आयताराक म्हज्या नातवाचो वाडदीस. तुवें वयनीक घेवन येवंक जाय. हांव येता रे. तुजे वयनीचे म्हज्यान सांगू नज. म्हणल्यार रे, ती ह्याय वर्सा खंय भोंवूक बी गेले काय कितें? हय, 4 धाम यात्रेक गेल्या. ती आयतारा दीस पावता. पूण ह्या ट्रेनींचे सांगूक नज न्हय. केन्ना पावता पळोवया. नागेश, बरो बाबा तूं. वयनी एकटी एकटी खंय खंय टुराक वता. बरो पातयेता मरे तूं तिका. पातयेता हें कितें विचारप? आरे ना पातयोंक तें कितें 15-16 वर्सांची चली. कोणूय उबारून बी व्हरत म्हणपाचो भंय धरपाक. आमचे असले जाणट्यांक कोण खाता हांगा? खंयी वाट चुकल्यार लेगून हाडून घरा पावयतले. खरें तुजें, हांव त्या अर्थान म्हणनाशिल्लो. ह्या जाणटेपणांत ती एकटी टुराक वता म्हणून म्हळें. सामान सुमान, पयसो अडको सगळें सांबाळपाक कशें जाता तिच्यान? आरे, पयलीं घर संवसाराच्या जवजाळाक लागून कितेंच आपल्या मनांतलें सादूंक घेवंक पावलें ना तें. आतां फिरू म्हणटा हांव. हय रे, खरें तुजें. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां त्यो ट्रॅव्हल एजन्सी पळय आसात, त्यो सगळी वेवस्था दिस्त करतात. हांगा ऑफिसांत सगळे पयशे भरल्यार पुरो. थंय तिका भायर कितेंच घेवचें पडना. आतां कोणाक कितेंय वस्तू घेवंक जाय जाल्यार पयसो मोडूंक जाय. पूण भुरग्यांनी सरिताक पयलींच सांगलां, मम्मा, तूं तुजो जीवूच बरे तरेन सांबाळून हाड. आमकां कितेंच हाडूं नाका. जाता तितलें पळय, मजा कर आनी यो म्हणलां. तें जालें रे. पूण तूं कित्याक वचना तिचे बरोबर? हांव जाणा, तुकाय भोंवपाक घुंवपाची आवड. आवड बिवड सगळें आसा रे. पूण तांचे बरोबर म्हाका जमपाचें न्हय तें. तांचे मदीं म्हाका गोडी ना. तूं बी आशिल्लो जाल्यार गजाल वेगळी आसली. हय, वळखीची एका स्वभावाची मनशां एकट्यार आयल्यारूच खंयी वचपाक मजा. हांवें बरें केलें. दात आसतनाच चणे खाले. हातपांय घट आसतनाच बायलेक घेवन फिरून आयलो. आतां ते यादींनी दीस सारपातय वेगळीच मजा आसता. तुका कळपाना रे ती. हय, खरें तुजें. नागेश, तसो तूं एकटो कामा निमतान खूब फिरला. पूण वयनीक खंय बरोबर व्हरून तुवें. घरचे गाड्याक तिका बांदून तूं मेकळे मळबांत उडटालो. तोच राग ती आतां काडिना मरे. तुका घेयनासतना एकटीच फिरता. एकटीच मंडळा कार्यावळीक वता. म्हणून म्हणटा हांव. हे कितें उलयता मा? कसली फकाणां करता म्हजी? तुजी फकाणां करिना जाल्यार आनी कोणाची करतलो? आसूं नी, येता हांव. मातशें फार्मासींक वचूं जाय. प्रेशराच्यो गुळयो सोंपल्यात रे. काल गेल्लो, मेळ्यो नात. बरें रे. उमानात हातांतली बडी नाचयत गेलो. सूर्य धारेर देंवतालो. मळबभर पिंजर रकिल्ली. त्या रंगात कुपं नटिल्लीं. मदीं सुर्याची किर्णां लखलखतालीं आनी मळबाची सया मन भुलयताली. नागेशाक सदांच मळबाचो हो रंगीत खेळ पळोवपाक आवडटालो. तातूंत तोय रंगून वतालो. पूण आज उमानाथाच्या उतरांनी तो आकूळ पिकूळ जाल्लो. थंयच पानां गळून उबें आशिल्ल्या झाडावरी आपलेय खांदे गळिल्ल्यावरी नागेशाक दिसलें. ह्या झाडाक पानां येतलीं, पूण म्हजें तरणेपण आतां परत येवचें ना.
त्या वेळार करपाच्यो जायत्यो गजाली तश्योच उरल्यो. आतां येवजून कितें उपयोग? सरिताचो सांगात लेगीत आतां म्हाका मेळना. तो ना मेळपाक कारणूय हांवूच. तरणेपणार हांवें एक तरेन ताची उपेक्षाच केली. खरें उलयलो तूं उमा. इतले दीस होच विचार म्हज्या मनांत खंय तरी चुकचुकतालो. मुखार येवंक मात भियेतालो काय हांव मानून घेवंक अनमनतालो. हय, हांवूच मानून घेयनासलो. आतां म्हाका कितलेंय दिसूं, पूण आपली चूक जाली अशें केन्ना कोण मानून घेता? मनान कितलीय शिटकावणी दिवं, आमी मनांतल्या मनांत लेगीत म्हणचे ना हांव चुकलो म्हणून. खरेंच म्हाका आज उमान म्हणटकच लेगीत पयलीं वायट दिसलें, आनी इतले वेळान हांव तें मानून घेतां. तें कित्याक? सद्या हांव जाणटो जाला, लँगला म्हणून काळजांतल्यान पटलें. तेन्ना म्हजे कडच्यान सरिताचेर व्हड अन्याय जालो, म्हणून आज म्हाका अशें अस्वस्थशें दिसता. सतकोडू म्हणटात तें खरें. सत आयकुपाची तांक आमकां सामान्य मनशांक तरी उणीच. सत्याक फुडो करपी लोक वेगळेच. हांवें सरिताक समजून घेतलेंच ना. सरिताक कितें आवडटा कितें आवडना म्हाका कांयच खबर ना. तें मात म्हज्यो आवडी निवडी दिस्त सांबाळटा. म्हाका तरी खबर नासता म्हाका केन्ना जाय नाका तें, पूण सरिताक सगळें खबर आसता. म्हजें सगळें वेळचे वेळार जावं जाय हाची ताका अजुनूय चिंता. रांदची कूड सुनेच्या हातांत दिल्या, पूण म्हजीं कामां सगळीं वखदां म्हजे कपडे सगळें म्हज्या हाता कडेन दवरून गेलां. उरिल्ल्यो गजाली सुने पुताक समजावून गेलां, तरी थंयच्यान फोन करतकच सुने कडेन पयलीं म्हजीच वासपूस करता. आनी हांवें कितें केलें ताच्या खातीर? संवसाराच्या भारान मेकळो स्वासूय घेवंक ताका जड जाता हें केन्ना पळयलें ना. त्या 3 कात्रेर अंदूक उजवाडांत नागेशाक फाटलें चित्र स्पश्ट बरें दिसतालें. आपल्या संवसाराची एक एक घडी उगडटना तो उगडासाच्या धाग्यांत घुस्पून गेलो. नागेशाचें शिकप पुराय जावचे पयलींच ताचो बापूय पेड्ड्यार जालो, आनी संवसाराची जबाबदारी ताका खांदार घेवची पडली. ताच्या फाटल्यान 2 भाव आनी एक भयण आशिल्ली, शिवाय जाणटी आवय. नागेश आनी भावंडा सगळीं शिकपी. नागेशाक नोकरी धरचीच पडली. नोकरी करता करताच ताणें शिकप पुराय वेलें आनी ताका बरे कंपनींत उंचेल्या पदार नोकरी मेळ्ळी. संवसाराची घडी बसतकच आवयन नागेशाचें लग्न केलें. सपनांची पोटली घेवन उमेदीच्या पावलांनी सरिता नागेशाच्या घरांत आयिल्लें. पूण जबाबदारेच्या घाण्यात जुपून घेतिल्ल्यान नागेशाक ताची स्वप्नां आयकूंक लेगीत वेळ नासलो. सरिताकूय ताची अर्धांगी जावन ताच्या वांगडा घाण्या भोंवतणी गरगरतना ताची स्वप्नां खंय शेणलीं ताका लेगीत कळिनात. देर नंडो हाची शिक्षणां लग्नां ताची स्वताची भुरगीं ह्या सगळ्या बोवाळांत सरिताक मात्तूय मेकळसाण मेळनासली. ताणें केन्नाय घोवात शिणचें. जाणा मरे नागेश, म्हाका भोंवपाची नवें नवें पळोवपाची खूब आवड, पूण तुवें हनीमुनाक लेगीत खंय व्हेलें ना म्हाका. पयलीं नागेश ताका समजायतालो. आगो, मातशें मन आवर. एकदां आमी ह्या राटावळींतल्यान भायर सरलीं काय तुका जाय थंय थंय व्हरता. खंयी वचप म्हळ्यार बेश्टें जाता. हातांत पयसो जाय. राव मातशें. थार धर, व्हरता तुका हांव मागीर. मागीर सरिता फडफडटालें. पुरो हा नागेश, आयज वेर मन मारीत जियेत आयलां हांव. मेकळो स्वास घेवंक लेगीत म्हाका मेळना हांगा. तूं आनी केन्ना पुराय करतलो म्हज्यो इच्छा, त्यो अश्योच मांडवीच्या उदकांत व्हांवोवपाच्यो. सरिताची उतरां खरीच जाल्लीं. नागेश केन्ना मेकळो जालो ना. घरच्यो जबाबदारी कमी जाल्यो, पूण ऑफिसांतलीं कामां वाडिल्लीं. सरिता बरोबर संवसाराच्यो गजाली केल्यो, फुडाराची थारावणी केली अशें केन्नाच नागेशान केलें ना. सरिताची मान्यताय विचारनासतना
नागेश आपुणूच सगळे निर्णय घेतालो. मागीर आनी सरिताक अशें न्हय तशें म्हणूंक मेळनासलें. पयलीं सरिताक खूब वायट दिसतालें. 2-4 वेळ ताणें वादूय घेतलो, पूण प्रत्येक वेळार नागेश व्हडा तापतालो आनी म्हणटालो, तूं तुजी रांदची कूड बरे तरेन सांबाळ, तुका भायल्यो गजाली लागनात, त्यो हांव पळयतां. झगडीं झुजां करून आपली गजाल पटोवन दिवप, कामां सादोवन घेवप सरिताक आवडनासलें. नागेशाचो स्वभाव पळोवन ताणें आपली मनाची कवाडां धांपून घेतलीं. घोव सांगता ताका तकली हालोवप इतलेंच तें करतालें. ह्या ओडाठाणींत तें घोवा पासून मनान पयस गेलें. ताणें मनांतल्या मनांत आपलो कोनसो तयार केलो. नागेशाक तातूंत प्रवेश नासलो. नागेश सगळे जबाबदारींतल्यान मेकळो जाल्लो. भुरगीं व्हड जाल्लीं, आपआपल्या शिक्षणांत मग्न आशिल्लीं. नागेशाचो ऑफिसांतलो व्याप वाडिल्लो, मान भोवमान वाडिल्लो. आपले वयर वयर चडत वचपी यशांत नागेश गुंग आशिल्लो. आनी ह्या धुंदीत सरिता कडेन ताचें मात्तूय लक्ष नाशिल्लें. बायल म्हणून ताका कितें जाय नाका केन्नाच ताणें विचारलें ना. सादी फुलां, साडी लेगीत तो आपल्याक जाय तेन्ना आनी आपल्याक आवडटा तसलीच हाडटालो. खंयी ताका बरोबर व्हरनासलो. आपलो थातो मातो मात ताचे कडल्यान करून घेतालो. नागेशाक आतां कामा निमतान भायर वचचें पडटालें. जायते जाण बायलांकूय घेवन वताले. ते नागेशाकूय आग्रो करताले, सरिताक घेवन यो म्हणून. तो सरिताक वयले वयर आपयतालो आनी रोखडोच म्हणटालो, सरिता, खरें म्हळ्यार तुका बरोबर व्हरचें अशें खूब दिसता, पूण भुरग्यांचे हांगा धांदळ जातली न्हय, शिवाय घरदार, आयलो गेलो अशें न्हय. तूं भायर सरप म्हणल्यार सगळीच धांदळ. आसूं आतां, मागीर केन्नाय व्हरीन तुका. ताची मानभावी उतरां सरिताक कळटालीं. ताणें अडेचो हांसो तोंडार धरून म्हणचें, आसूं, ह्या घुस्पांतल्यान हांव केन्ना मेकळेंच जावचें ना आनी तुजे बरोबर खंय येवकूय पावचें ना. संत तुकारामाचे बायले भशेन तुकारामाक खंय व्हरूंक विमान आयिल्लें. तिका आपयल्यार ती गोरवां रांदची कूड सासपीत उरली खंय. तूं वचून यो नागेश. सरिताचे उलोवण्या फाटलो वितराग तेन्ना नागेशाक कळनासलो. तो एकटोच वचून येतालो. सरिता, त्या वेळा वयल्यान तुज्या हास्या फाटलो तुजो वेर गेल्लो चेहरो हांव केन्नाच वळखूंक पावलो ना. तुजे उलोवण्यांतले 2 अर्थ, म्हाका मारिल्ले तोमणे, म्हाका केन्ना कळ्ळेच ना. हें सगळें म्हाका आतां येवजता. हांव एकटो एकसुरो आसा म्हणून. पयलीं जबाबदारेचें वजें, मागीर यशाची धुंदी, हातूंत हांव इतलो कुड्डो जाल्लो. मुकाट्यांनी म्हाका साथ दिवपी, आमच्या संवसार दिवलेची वाद जावन जळपी सरिताक हांव केन्ना वळखलोच ना. म्हाका जाय तेंच तुवें करूंक जाय, तशेंच तुवें वागूंक जाय अशें म्हणत म्हजे विचार, आवडी निवडी तुजेर थापतना तुकाय मन आसा तें वेरेलां हें केन्ना पळयलेंच ना. आतां पूत, धूव हांच्या आदारान तुवें एक जग निर्मिलां. तातूंत म्हाका मात्तूय जागो ना. म्हजे करणेचें हें म्हाका फळ. हें कळटा, पूण मन वळना. आतां सरिता कसले कसले मंडळांनी वता, थंय रांदपाचे सर्तीत, शिवपाचे सर्तीत जैत मेळयता, भजनाय बरी म्हणटा खंय तें. कितलें हुशार सरिता. ताचे ह्या गुणांची म्हाका कांयच खबर ना. खबर ना तरी कशें म्हणप. ताचे हुशारकायेची हांवें परवाच केली ना. ताका उर्बा दिवपाचें सोडाच. आतां ह्या जाणटेपणां ताणें आपले बंद तोडले. तें मेकळें फिरता म्हजे शिवाय. ताका आतां म्हजी गरज ना. ताणें इश्टिणींनी मेळून एक गट तयार केला. सुखदुख्ख वांटूंक तांकां जागो मेळ्ळा. आनी आतां म्हाका सरिताचो सांगात जाय दिसता. ताच्या म्हऱ्यांत बसून गजाली करीन दिसतात. पूण आतां खंयच्या तोंडान हांव ताका सांगूं. तेन्ना हांव म्हज्या कामांत व्यस्त आशिल्लो. तेन्ना ताच्याय मनाची अशीच अवस्था जाताली जावये. तें म्हाका कितले वेळाच सांगतालें. केन्ना नाटक, सिनेमाक या, केन्ना भुरग्यांक घेवन वेळेर या. पूण तेन्ना म्हाका ह्यो गजाली म्हणल्यार
वेळ पेड्डेर करप अशें दिसतालें. बायल भुरग्यांक बरोबर फिरपाकूय कितें मजा आसता ती हांवें केन्ना घेतलीच ना. आतां तांच्या राज्यांत म्हाका जागो ना म्हणून खंती कसो जावं. तरी भुरगीं आनी सरिता म्हाका खंयच कमी लेखनात. हातूंतूच हांवें समाधान मानपाचें. बाबा, हें कितें आज असो काळोख जायसर हांगा बसला? हां, हय मरे, काळोख केन्ना जालो कळ्ळेंच ना. उमो काका येवना आज? तूं एकटोच सो बसला? आयिल्लो रे तो, काम आसा म्हणून गेलो. तुवेंय घरा येवपाचें, तुका मागीर रातचो त्रास जाता न्हय. चल या आतां. चल चल या. तर सीट डायरीत तुमी आज आयकताले बाय माया खरंगटी हाणें बरयल्ली कथा मेकळो स्वास. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कॉमेंट करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता तुमच्योय कथा सीट डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.